हाय फ्रेंड्स, आमचे कामार सुटवली सकाळचा नाही व्हिडिओ करू ना सुरुवात कोता ते बरे ना ते सदां बंद ना जाता. सो आता वयताय बाजारात शॉपिंग वयताय मागीर मेळटाय. बिस्कीट घायलो ते काय कितको आताच सेक्रेटरी गार्ड तो हिंगाचो बबल गमाचो. बाजारात पावस जातालो बारीक बट म्हाका मारी आनी सांगिल्लें सत्री पेटयनात म्हणून सो तशी वयता तो पावर येवचो खंयच्यान वचपा तेंच कोणा जालें आमकां शॉप सोदताय मेळना आनी सांडवली वयता घेवपा ना काय ना बट चोयता. आमेले बद्याचें डेकोरेशन करपाक सो ते बलूना शॉप सोदताले मेळना जालें म्हाका मारया. सो आतां आमी डेकोरेशन व्हरपा येयलें बट आमकां खबर ना कितकून डेकोरेशन करपाक सामान व्हरपा येयलें आमी सोदताय मागीर ते कायद्यार येयली. सो ते प्रमाणे बलून घेवपा लागले बट ओदोत म्हाका आनी मेळना बलून जायते भशेन आमी जायते भशेन आमी मेळूना तरी पूण आमी मेळटे भशेन आमी घेयले चोय सगळें जालें घेवन आतां मागीर तें म्हणपा लागलें आतां ती गिफ्ट घेवपा जाय. सो ते गिफ्ट घेवपा लागून हांवें सांगलें बील मार म्हणून बट पिंक कलर ना काटी ना दोगां कंपनी अरे आमगे बील मारलें आमी गिफ्ट शॉपाचें ते म्हणपा लागलें आतां गिफ्ट जाय बाये घेवपाक. सो ते गिफ्ट सोदिता बट ते कांय लायक जायना. सो दुसऱ्या शॉपाचेर पळोवताय बट तरी ताका लायक जालें. चोय आमगे सगळें शॉपिंग जालें आमी भायर सरलीं तेणी गिफ्ट बी दिलो आपणाक. आतां सगळें भायर सरतना पावस चडपा लागलो सो सत्री बी पेटयली आतां पोटा लागलो बी. सो आमी म्हणलें च्या या म्हणून हितून हॉटेल आसलेलें आमी गेलीं च्या पिवपाक वयताय ऑर्डर हितून दिली 2000ची आमची पुरी भाजी येयली. भाजी पिवन च्या बी पिवली मागीर ते म्हणपा लागलें आपणा लायक शॉपिंग म्हणून आली ती मागीर कितें कांय मिस जालें पावलो ते सगळें मागीर ताका सांगिल्लें होलसेल आमगे ते सायडीन. सो तेतूं या म्हणलें आनी तेतूं भायर सरून थिंग वचपाक सो मागीर थिंग मेळटाय. चोय पावलें आमगे कितें घेवपा तें घेयलें बेगीन आनी ती मारांनी सोदयता कितें करता दाखयता तुमकां केलें सगळें शेड लायलाय म्हाका बट आपणालें घेवन जायन घे रे या रे आई चोयल्या बरी लायलो मुगे जालें चोय बट तेगे जालें ना. किती चोयलो ती कधी दिसता रे 20 दे रे 20 मी जा रे जल्दी दे बरे मोदो कलर हा लायता ती ते गेले या मुगे या मुगे दुसरो आ रे चोय तेगे जायना मुगे जालें चोय बट तेगे जायना शॉपिंग कोण चोय तुमकां मात मेळटा म्हाका घराको कांय शूट करपाक मेळना कित्याक घराको बेबी फ्रेश जाला आनी येयलें की आमगे इगोजी तियात्र आसलेलो सो तो हे चोवपा जाय आसलेलें टिकेट्यो आनी हावजी चोय सो त्यो चोयत म्हळ्यार चोवपा जाय म्हूण बेगीन येवपा पळय आमगे फ्रेंडां घरा कडेन सोडिल्लें सो ताका मागीर हाडपा वयतलें मागीर मेळटा.
चोय तुमकां आत मेळटा म्हाकोडो ब्लॉक बी कांय घेवपा मेळना घरा कडेन डायरेक्ट बाजारासान येयले डायरेक्ट तियात्रा येयले फ्रेश बी जाय आमगे इगोजीको तियात्र आसलोलो तियात्रा नांव संवसार न्हय तुमचो बरो आसलोलो मॅसेज बी बरी आहा कॉमेडी बी बेस्ट आहा मागीर मग घराको विडियो बी कांय काडपा मेळना आमी येताय बीन हांवें डायरेक्ट हिंगा येयलो ब्लॉग आनी टिकेटी बी चोवपा जाय आसलोले मागीर हावजीचे सगळें सो तेका लागून ते थिंग मळबार स्टार्स होती थंय हेलिकॉप्टर्स होती आनी हे जोकर हेंचो हिंगा सो आमगे इगोजी गोंय आतां वयताय घरा सगळीं माय बी हांव चोय फाटल्यान बसोना आतां वयताय घरा याद काबार जाली सो तेका लागून तुका मेळटाय आमी घरा कडेन आनी आमी कित कित केलें तें दाखयतलीं मागीर मेळटाय चोय आमी घर पावलीं आनी आमगे बद्या शॉपिंग आनी डायरेक्ट तुमकां दाखोवपा जाय म्हूण विडियो काडा चोय बलून्स घेयल्याय मागीर जायतें केलां शॉपिंग सो तुमकां दाखयता बद्या शॉपिंग सगळे बलून हें आमगे सेकेंड शॉपिंग ब्युटी केसो क्रीम ही केसो क्रीम रे चोय हें आसलोलें आमगे शॉपिंग चोय सो आतां हांव विडियो एंड कोत्ता बाय मेळया दुसऱ्या विडियोआं